हॅलो, गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. बॅकग्राऊंड म्युझिक चालू आसा. भायर धर म्हणून लागला मा उदोच्यान ऑलमोस्ट एक आय थिंक वरभर जाल्ल्यासाठी घेवनूच आसता का ते सकयल दवरल्यार रडटा म्हणून ही घेवनूच आसा. आतां ते दवरलें हांवें म्हणलें दवर ताका म्हणून. कितलो टायम जालो, न्हिद बी ना काय बी ना, फकत घे आनी बसप ना, पासय मार म्हणटा चलत राव हेवटेन तेवटेन. सो ती चलत आशिल्ली उदोच्या. आतां म्हणलें दवर पुरो, खूब टायम जालो. मागीर एक संवय जाता धरूनच रावपाचें न्हू, ताका लागून. सो तिणें दवरलं म्हणून तें आतां किरी करता, रडटा. तर गुड आफ्टरनून. हेकाच लागून ही दनपारची आय थिंक 2:30 जाली. आनीक आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतांच इतलो लेट जो आसा पळय तो स्टार्ट करता. तर आयज आसा मंगळार, 6 तारीख आयज, मंगळार आयज. आनीक आयज आसा 2 ओकेजन्स. 2 म्हटल्यार फर्स्ट आसा आयज अंगारिका संकश्टी आयज. आनी सेकेंड तुमकां तर खूब जाणां खबर आसतली, 6 तारखेक आमची वॅडींग एनिवर्सरी. सो आमची आयज वॅडींग एनिवर्सरी. तर आयज आमच्या वॅडींग एनिवर्सरीक उपासाची वॅडींग एनिवर्सरी जाली. एक्चुली आमी मंगळाराक नॉनवेज खाता, तुमकां तर खबर आसा. बट आयज अंगारिका आसल्या कारणान आमचो उपास संकश्टीक आमी उपास करता, अंगारिका आसता त्या दिसा. सो आयज ताका लागून अंगारिकाक लागून सेलेब्रेशन बी जें आसा पळय तें कांयच ना. हो गेल्लो सकाळीं मार्केटान. हांवें हेका म्हटलेलें चल कांयच ना, एटलीस्ट केक तरी कट करया खावपाक. मागीर फाल्यां बी पळोवया, फाल्यां बुधवार बी आसा न्ही अशें म्हणून वॅज केक घेवन या फाल्यां बी, मागीर खावचो फाल्यां परवा बीन अशें म्हणून हो गेल्लो मार्केटान. हेणें हाडून आनी आतां हांवें विचारलें अरे तूं केक हाडटा म्हणून गेल्लो न्ही रे मार्केटान अशें म्हणून. म्हाका सांगता आयज खायना न्ही, कित्याक कट करया, फाल्यां हाडून कट करया म्हाका सांगता. सो आतां तेजे कडेन तेंच डिस्कस करतालें हांव, एटलीस्ट एक एनिवर्सरी केक तरी हाडून कट करया. कांयच ना. तुमकां तरी खबर आसा एवरी इयर म्हळ्यार तुमी म्हाजे 2-3 वर्सां जालीं ब्लॉग पळयता, हांव म्हाजो बड्डे, हेचो बड्डे, एनिवर्सरी कितें आसलें ना हांव एक्सायटेड आसता. 1 म्हयनो पयलीं जें आसा पळय न्हू, प्लॅनिंग, तयारी, शॉपिंग अशें सगळें चालूच आसता. बट ह्या वर्सा एनिवर्सरी केन्ना येयली कांय खबर बी ना, कांय कळ्ळो बी ना. एक्चुली अंगारिका नाशिल्ली न्ही जाल्यार हांव प्लॅन बी करता आशिल्लें कितें असो बारीकसो, एटलीस्ट सकाळीं वचून ना दनपारचें जेवपाक तरी खंय वचपाचें बीन अशें. बट अंगारिका आयिल्ल्या कारणान हांवें कांय अशें हें बी करूं ना आनी लक्षांतल्यान बी गेली की हां चल एनिवर्सरीचो दीस जो आसा पळय तो येयलो अशें म्हणून. तर सकाळच्यान उठून उपास न्ही, कांयच अशें हें करूं ना. इल्लोसो म्हळ्यार ब्रेकफास्टच केल्लो आनी रांदपाचें बी कांय ना न्ही, अशेंच बसून आशिल्लें. सो म्हटलें चल आयज एनिवर्सरीचो दीस, कांय सेलेब्रेशन करना जाल्यार सुद्दां म्हळ्यार तुमच्या वांगडा एटलीस्ट आयचो दीस जो आसा पळय तो शेअर करया अशें म्हणून. तर आतां 2:30 सुमार जाली. जेवणाचें अजून कांयच ना, जस्ट चपात्यांक पीठ जें आसा पळय तें मान कालोवन दवरलां. आतां त्यो चपात्यो करपाक जाय. आतां तुमी म्हणटले 2:30 जालें, आतां हेच्या नंतर चपात्यो बी कितें करून खातली काय म्हणून. तर हय, लेट जावपाचें कारण म्हटल्यार लायट ना. न्हावपाक जें आसा पळय तो लेट जालो आमकां आनी न्हावपाक लेट जालो. सो ताका लागून ब्रेकफास्ट जो आसा पळय न्हू तो लेट करप जालो. आनी ब्रेकफास्ट लेट केलो म्हणून आतां म्हणलें दनपारच्या टायमार जें कितें खावपाचें आसा पळय तें लेटूच करया अशें म्हणून. तरी हांव म्हळ्यार मां म्हणटालें आसूं तें खूब लेट जालो न्ही, आतां 11 सुमार आमी कितें तरी ब्रेकफास्ट केला, 11-11:30. सो मां म्हणटाली आसूं फ्रुट्स बी कितें खावया अशें म्हणून. हांवें म्हटलें नाका, थोडेंशें पीठ जें आसा पळय तें घालयता चपात्यांक, कित्याक ती मेडिसीन बी घेता न्ही, तें फ्रुट्साचें बी बरें जायना अशें म्हणून. हांव उपवासा दिसा सुद्दां हांव तिका घे म्हणटा मेडिसीन बीन, ते ज्यो आसा पळय त्यो स्टॉप करनाका अशें म्हणून. सो त्या मेडिसिनाक बी लागून हांवें म्हटलें चपाती इल्लीशी करया अशें म्हणून. कांय ना, 1-2 चपाती बी करतली आमी. आनी कांय ना, चपात्या वांगडा चटणी बिटणी कांयच करचें ना, जावं अशें करून कितें लावन खावपाक चपाती, जस्ट चपाती करतलें आनी दूद नाल्यार च्या जी कितें आसा ती, कोणाक कितें जाय तें पळयता, हांकां दोगांयंक दूद काय च्या कितें जाय तें विचारतलें आनी तें हेंच करतलें. आनी जेवण जें आसा पळय तें मागीर रातचें न्ही, देवाक पान बी दाखोवपाक जाय तें सगळें. सो तें मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी आयचो दीस जो आसा पळय तो ऑलमोस्ट अर्द दीस, मोर दॅन हाफ म्हणटा तसो दीस जो आसा पळय तो गेल्लो आसा. आतां पळयता मुखार कितें जाता तें. कांय ना, गिफ्ट ना, सरप्रायज ना, केक ना, कांय ना, सेलेब्रेशन ना, कांयच ना. ओनू एनिवर्सरी अशीच पळया फुडल्या वर्सा मागीर बायक बी घेवन. लास्ट इयरची एनिवर्सरी आमी बरी सेलेब्रेट केल्ली, म्हळ्यार कशी त्याच दिसा करून नाशिल्ली. 6 तारखेक 7 तारखेक आमी नॉर्थाक गेल्ली, बरें एन्जॉय बी केल्लें. सो ह्या वर्सा कांयच ना, पळोवया. अजून अर्दो दीस उरला, कितें गिफ्ट बी दिता जाल्यार पळोवया. कांय दिवचें ना ताका तसलें, कांय कळना सरप्रायज बिरप्रायज. सो चल या भितर. आतां चपात्याची तयारी जी आसा पळय ती करून घेता आनी मेळटा तुमकां. बाय आसा बसला किरी करता. सो माथ्यार नासलें तशेंच बांदून दवरलेलें, मागीर ते चपाती बी करपाक केळीस बी
पडटा न्ही अशें म्हण मागीर समतेच लायट येतकीर हेअर ड्रायर मारतले तेन्ना सोडटले अशें म्हण तातूंत जाली जड ते बांदून दवरलेले भायर पळया वत कसले ते सकाळी गेल्ली लायट 8 सुमार अजून ना सो बाकीची सगळी घरची कामां जाली हें पळय कशें पी करता पळय धरपा लागून हें पळयात भायर वत सारक की ते 1:30 जाली तरीकय बाईचे कपडे सुकपाक घातल्या थंय तितून म्हाजेय कपडे थोडे व्हरून घातले आयज तेजे कपडे कमी आशिल्ले पण हांगा घातला एका सोफाचेर हो बसला म्हणून घातला नाल्यार घालपा नाशिल्ले आनी हो सगळो मेस पळयात तेका बरें आसा रे तूं सांग आतां एनिवर्सरी कितें एनिवर्सरीक कितें फाल्यां कितें उपास जाल्यार एटलीस्ट एक केक तरी हाडप आशिल्लो कट करपाक खावपाक फाल्यां जातालें न्ही फाल्यां केक कोण कट करता आनी आयज कितें एनिवर्सरीक हें पळय बॅकग्रावंड म्युजीक दिता धरता राव मातशें फकत धर म्हणटा आवय हां राव येता धरता उकळ रे तेका मातशें आतां म्हाजो आवाज आयकला आनी चड करता सो चलो भितर सो हें पळयात हांगासर पीठ जें आसा पळय तें कालोवन दवरलां सो थोड्योश्यो चपाती करता आनीक पोटांत घालून घेता भूक लागली सकाळी इतलोसो ब्रेकफास्ट केल्लो आनी कांयच ना ओके सगळें जें कितें आसा पळय तें रेडी करून घेता मेळटा तुमकां ऑलमोस्ट 2:45 जावपाक येयली हांव चपाती करता ब्रेकफास्ट करता आनी डायरेक्टली जें आसा पळय न्हू तें मागीर जेवणाच्या तयारेक लागता मागीर आमच्या देवळान पुजा जाता 7 न्ही रे आरत्यो जाता म्हळ्यार आयज हें न्ही गणेश जयंती खंय अंगारिका न्ही सो हें आसतलें आरत्यो बीन आसतली पुजा बीन तेका वयतलो म्हाका काय देवळान वचपाक मेळना न्ही पेटे येयल्या गाडये पोंदा बसलो दिसता आतां बायक धरता सो हें म्हाका काय वचपाक मेळना न्ही हो वयतलो पळयता क्लिप हाडलो जाल्यार तुमच्या खातीर नाजाल्यार तेज्या पयलीं मेळटा तुमकां ओके सो पेटे येयल्या आमगेर कांय ना बट पेटे येयल्या हो पळय टायम हांगासर 6 जावपाक गेली 5 मिनटां आसा चंग जी आसा पळय न्हू ती आनी भितर म्हाजें रांदपाचें काम चालू आसा सो हें हांगासर बाय न्हिदलां सो तेका न्ही आयज लेट न्हिदयल्लें म्हणल्यार लायट नाशिल्ली न्हू तेका लेट न्हाणून लेट न्हिदयल्लें सो तेका लागून तें आजून न्हिदोन आसा टायम जालो आतां तेका उठयता सो तें न्ही लेट न्हिदलें की ना मागीर लेट उठटा तेका जर बरें 11 11:30 भशेन हाडयलें न्ही आनी 12 म्हटल्यार जर न्हिदयलें न्ही तें बरें न्हिदता अशें करून आनी बरें बेगीन उठटा तर म्हणल्यार आयज कितें जालें लेट हाडयलें लेट हें जालें न्ही लेट लायट येयली न्ही सो तेका लेट न्हाणयलें म्हणून तेका लेट न्हिदोवप जालें न्हिदलें तें सो आजून उठोना न्हिदलेलें आसा तेका उठयता फिडाचोय टायम जालो तेका उठयता फीड बी घालता आनी हें दाखयता किचनान कितें कितें काम चालू आसा आनी कितें कितें जालां तें दाखयता चड व्हडले अशे आयटम जे आसा पळय तें कांयच करिना दाखयता तुमकां तर मां बसलेली सय काडपाक मान म्हाका सय काडून दिली पळय हांगासर आनी हें नाल्ल आतां सय काडपाक जाय तर हें हांगासर दूद जें आसा पळय न्हू तें तापोवपाक दवरलां हें पळयत हांगासर कुकर लायला रोस इन सेन्स खतखतें म्हणपाक शकता तुमी आनी फोड्ड तूं ही हांगासर नाल्ल फोडटा ही हांगासर भाजी जी आसा पळय न्हू ती कट केल्या भाजी जी आसा पळय ती कट केल्या ही पळयात सो थोडीशी भाजी चिटकी मिटकेची भाजी आशिल्ली सो मातशी मोदी मोदी अशी करून येल्लोशी जावपाक लागली अशें करून सो म्हटलें हीच करया अशें म्हणून पिड्यार जातली न्हू फाल्यां बी ना नॉन वेज न्ही तेका लागून भाजयेक सय घातलेली तितूंत थोडीशी दवरली आनी मिक्सर लायला हांवें मसालो आनी थोडीशी भाजी जी आसा पळय ती दवरल्या पुरो म्हटलें खूब जाता की मागीर ती उरल्यार कोण खायना मां हांगासर नाल्ल फोडटा सो हे नाल्ल पंच घालचो एक पंच खालच करपाक आनी हो नाशिल्लो हो येयलो दिसता येयलो रे तूं आतां भायर उलयतालो न्ही रे आवाज आयकल्लो तुगेलो हांवें व्हिडियो करता तेन्ना ना उठना उठयत तेका जेवणाचें जें आसा पळय तें इतलेंच हेकाच लागून की मागीर फाल्यां बुधवार न्ही मागीर नॉनवेज आसतकीर कोण पळयना खावपाक तेका एक्चुली म्हाजो प्लॅन आशिल्लो शीत बिमलाचो रोस बिमला आसा म्हाजे कडेन खतखतें करपाचें घोसाळ्याची भाजी आनीक गोडशें कितें आनीक पुरयो करतलें अशें म्हणून म्हाजो प्लॅन आशिल्लो आनी पंचखाज करतात न्ही देवाक नैवेद म्हणून
सो इतलेंच अशें करपाचो प्लॅन आशिल्लो. मागीर मा म्हणपाक लागलो बिमलाचो रोस बी करनाका, आतां एक टायम खातलो, फाल्यां नॉन वेज खाता, मागीर तूं फ्रिजान काडून दवरतलें ब्रेस्तार दीस, मागीर तो आनी आंबट जाता आनी मागीर तें हें जायना खावपाक. अशें म्हणून म्हणपाक लागली खतखतेंच कर. आनीक इतलीशी दाळ घालता, बारीकशा तोपान दाळ जी आसा पळय ती शिजयता, कित्याक की देवाच्या पानार अशें म्हणटात न्ही. आनी तुमी बी म्हाका खूब जाणांनी कमेंट करून सांगला की देवाच्या पानार दाळ वरण अशेंच कितें करून वाडटा म्हणून. चलात तर वता भितर आनी बाकीचें जें कितें उरलां पळय न्हू तें करून घेता. केस बी बरें कितें जालें, तें ओलेत आसा केस बी, अशेंच बेश्टेच घुसपायल्या. घे चल बायक बी उठयता, सगळें करता आनी मागीर दाखयता तुमकां सगळें जालें की. टायम न्ही 6:15 जाली. आमच्या हांगासर एक्चुली 7 पुजा, बट टायम जो आसा पळय न्हू तो जावन गेलो. ओके, आदाराक खी घालपाक गेल्ली, मा आनी हो येयलो, बरें जालें. सो बाय हांगासर न्हिदला, मा आनी हो देवळान गेल्लो, म्हळ्यार हो माक घेवन देवळान गेल्लो. हो पॅत हांगासर सयकातल्या भाजी शिल्ल्या तो पसारो तसोच. आनी ही हांगासर हांवें थोडीशी दाळ जी आसा पळय न्हू ती शिजपाक घातल्या. आनी हें हांगासर पंचखाद जी देवळान दिवपाक जाय तेची तयारी. हळदी जी आसा पळय न्हू ती हांवें हांगासर हें करून दवरली, म्हळ्यार भाजून तळसून रेडी जाली. मुगाची दाळ सो अर्दी उरल्या, एक वांगडा लोकण्यान जी आसा पळय सगळी जायना, ताका लागून 2 पावटी जी आसा पळय ती हांव घालून करता. व्हडले लोकणे आसा पळय ते आतां वयर दवरला, सो ते काडपाक आनी भाशेच ना म्हणून हितूनच 2 पावटी करता म्हणलें म्हाका. सो 1 पावटीची जाली, ती हितून आतां घालून घेता डब्यान. सो हांव घेवन वयतलो आतां. ओके, सो चलो हें सगळें करून घेता. सो फायनली न्ही हांगसर म्हजें रांदून जें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट जालें. फक्त शीत जें आसा पळय तें करपाचें उरलां. 8 जावपाक येयली खंय, मा म्हणटालें, हांवें आजून टायम सुद्दां पळोवना. तर हें हांगासर न्ही उदक दवरलां, जस्ट दवरलां आतांच. आनी चड व्हडलेशें कांयच जें आसा न्ही हांवें करुना. आतां हांगासर हें केलां, सजी केल्या, मोटर ओवर जो आसता पळय न्हू तेजी सजी केल्या. आनीक ही दाळ केल्या इल्लीशी, तुमकां सांगलें न्ही थोडीशी दाळ जी आसा पळय ती करतलें म्हणून. ही पळय हांगासर सो ती दाळ केल्या, कोथमीर घालना अजून, रोसाक आनी हितूंतली कोथमीर घालपाची उरल्या. अशी कोथमीर इल्लीशी घालपाक जाय. फोडणी बी कांय दिवचें ना, अशीच. ह्या हांगासर चण्याचो रोस खतखतें टायप केला, इल्लोसो केला हो पळयात तुमी हांगासर पळोवपाक शकता, अर्दो कुकर. आनीक ही चिटकी मिटकेची भाजी केल्या. आयज कांदो बी ना न्ही, सो आयज हांवें शिजोवन करुना, तळसून केल्या. सो हेकाच म्हाका भरपूर टायम लागलो. आनी पंचखाज केल्ली ती हो घेवन गेलो देवळान. दूद वतलेलें न्ही, पयलीं गॅस सगळो क्लीन करून घेतलो. उदक मातसो वयल्या वयर क्लीन करून रांदलेलें, आतां सगळो सारको क्लीन करून घेतलो. सगळें जालें, हांगा डस्टबिनान घालपाचें. आनी हांगासर आयदनां बी जी आसा पळय सगळीं धुवन काडली. फक्त डायनींग टेबल मातशें क्लीन करपाचें उरलां, कितें कितें दवरलेले डबे बिबे तशेंच आसा तें काडपाचें उरलां. सो बाकीचें सगळें जालें. ही पळयात मा तें उठलां आतां आनी उठून किरकिर करता, मा ताका घेवन बसलें. 8 जावपाक येयली. सो हें पळयात हांगासर टायम जो आसा पळय तो जाल्लो आसा. आनी जेवण बी रांदून जालें, वाडलें बी. हें पळयात हांगासर देवाक पान दाखयलां. सो जेवण कितें कितें केलें तें दाखयलें तुमकां मागीर. सो हें पळयात हांगासर 9:26 टायम आशिल्लो, 9:35 जाली. आनी आमी बी आतां जेवन घेता. सॉलीड भूक लागल्या म्हाका, आनी दनपारां जेवलें तेजेर तितलें सगळें काम केलें आनी आतां भूक बी लागली. दाखय रे ताट कितें कितें केलां तें. शीत केला, दाळ केल्या, चिटकी मिटकेची भाजी केल्या, सजी केल्ली ही पळयात हांगासर. आनीक हें हांगासर खतखतें केल्लें. सो पान न्ही हें पळयात हांगासर ओलें आसा, सो ओल्या पानाचेर सगळें मिक्स जालें उदक घालून. ओके, सो एक्चुली हांव न्ही पुरयो बीन करतालें, बट ह्या खेपी करुना, बाईक लागून जायना जालें सगळ्यान. म्हाज्यान बी जायना आतां इतलें सगळें फास्ट फास्ट करपाक, वाडपा लागलें. सो चलो आमी जेवन घेता.